कुडचडे नगरपालिका आधार कार्ड करपाक 200 रुपया घेता। आधार कार्डा पीव्हीसी करपाक ही रक्कम घेता। थळाव्यांच्या मागणे बगर पालिका पीव्हीसी करता असो आरोप थंयचे थळावे लोक करतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मुगे आनी एक भावागे नाव चेंज केल्ले काडा कडेन ते भावाले अपडेट करपा म्हयनो लागतलो म्हणटा आनी तेका बाबडे पेन्शन मेळपा आसलेलें थिंगाय लेट जाले ते पयशे मेळपाक त्या पेन्शना लागून तेणें तें नांव रॉंग आसलो म्हूण तेगेलें तें आधार कार्ड एक तरी प्रूफ चेंज कर म्हूण तें आधार कार्ड चेंज केल्लें तेणें आतां त्या भावा मुगेल्या म्हयनोभर रावपा पडलें आपलें तें पेन्शन मेळपा पयलीं कंपनीचें। आणि आधार कार्ड तुमगे हावेल करपा आसलें कितले पयशे घेतले? मुगेले 200 रुपया घेयल्या आनी झेरॉक्स मारपाक कितले 3 रुपया घेयल्या। किती म्हण सांगले तुमकां 200 रुपया? 200 रुपया पडटा म्हूण सांगला आधार कार्ड करपाक। तुमकां कांय सांगना पीव्हीसी कार्ड नाल्यार बिस्टी कार्ड अशें कांय सांगना? अशें कांय ना। आधार कार्डाक 200 रुपया 200 रुपया मागीर तुमी पे केले? पे केले। रिसिप्ट बी कितें दिल्ले 200 रुपयाची? ना कांय दिवना रेसिप्ट बीन कांय दिवना आनी एक झेरॉक्स आमकां नासलेली ती आमी मारता म्हणपा लागले आनी तेजे 3 रुपया घेयल्या। हांवें 2 कार्डां केल्ली न्ही म्हाका तेन्ना सांगूं ना पीव्हीसी कार्ड करपाचें म्हणून म्हाका डायरेक्ट सांगिल्लें आधार कार्ड तुमकां दिता सपोज तुमकां पोस्टांतल्यान जाल्यार 15 रुपीज चार्जीस हांगा कलेक्ट करतले जाल्यार 200 चार्जीस म्हणून हांवें तांकां 400 रुपीज चार्जीस पे केले। हांगा येतकीर कळ्ळां तें पीव्हीसीक लागून म्हणून हांवें पीव्हीसीक अप्लाय करूं नाशिल्लें जस्ट आधार कार्डाक म्हाका पीव्हीसी म्हाका स्कुलाक पळय दिल्ली आनी पेमेंट रिसीट दिवना आनी म्हाका गरज आशिल्ली म्हणटकच हांवें पे केलें न्ही।